बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सो कश्टांनी सोदता हांव तुका. जिवितांत देवाक सदांच आमी सोदता. कसल्याय घडींतांनी देव आमकां जाय. देवाचो आदार, देवाचे आसणे आमकां घटाय दिता, बळ दिता. जिविताक उजवण घटाय दिता. तर ह्या संकश्टाच्या वेळार मुनी करून आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमकां दूख भोगल्या. तर ह्या दुखांत तोच देव आमकां उजवण आनी घटाय दिता. तर हेच मनान ह्या आमच्या भावाच्या देण्या पासत देवाक आयच्या दिसा आमी दिनवासुया. स्तोत्र गीत म्हणटा, कोणान कितलीं वर्सां मेवतलीं ह्या संवसारांत. कोण गोट आसा वो कोण आसा ताका वयशीं वर्सां. तर हे आमच्या बाबाक जायतीं वर्सां देवान फावो केली. हालींच ताची गोल्डन जुबली आमी समोर उमली. आनी आयज ताच्या मरणा वरवीं दुखी जाल्ल्या कुटुंबाक तुज्या दुखे स्पोतीनी आनी गोंयच्याक बुजवण आनी घोटाय मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. मनीस कशी आमची वस्कोताय ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. हांव पातके सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगपार मरे सगळ्या जगतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. भो कोणवाड्या देवा, सदां दया करूंक आनी बोगसणे दिवंक तुजो खेरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता. कालच्या दिसा तुवें लॉरेन्स मार्टिन्स फेर्नांदीस आमच्या बाबाक ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय तुजेर भावार्थ आनी बोरमासो धरून तो जियेलो. तो सासणाचें सूख मोगूंक तुज्या गोपान ताका घे म्हूण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जोएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, राष्ट्रां जागी जायात, जोसफाताच्या फाल्केन वाट दवरात. कित्याक सोर राष्ट्राची न्हीद करूंक थंय हांव बसतलों. शेताक कोयती लायात तें पिकलां, दाकांची कोलंबी बोडल्या. वचात आनी मोडात, दोणां भरून ओत्तात,
तांच्या खोटेपण एकदम वाडलां. निर्णयाचे फालकेन उरपोंजीच्यो उरपोंजी. कित्याक निर्णयाचे फालकेन सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सुर्या आनी चोंद्रीम काळे जातात. नोखेत्रांचो पोडजोड देंवता. सर्वेस्पोर सियोनांत थावन गरज घालता. जेरुसालेम थावन आपलो ताळो आयकोसो करतात. सोर्ट आनी प्रितूम कांपतात. पूण सर्वेस्पोर आपले पोरजेक आसरो जातलो. इस्रायेलाच्या पुतादुवांक खोट जातलो. तेन्ना हांव सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार बिराड करून रावता तो तुमचो सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. जेरुसालेम पवित्र जातलें आनी पोरकी मनशां थंयच्यान आनी केन्नाच वेचिनात. तो दीस येतलो तेन्ना पर्वताचेर नवो सोरो पाजोरतलो आनी दोंगराचेर दूद व्हांवतलें. आनी जुदाच्या सगळ्या नदींनी उदक व्हांवत धांवतलें. बाबुलेच्या फालकेन उदक दिवंक सर्वेस्पराच्या घरांतली एक जोड फुंटली. जुदाच्या पुतादुवांक पिडापीड दिल्ल्या आनी तांचे निरपराधी रगत तांच्या देसान वारोयल्यान इजिप्त ओसाद पडलेलो जातलो आनी एदोम एक पाड ओराणें. पूण जुदेयांत सदां सर्वदा लोक रावतलो आनी जेरुसालेम सदांकाळ तगतलें. तांच्या रक्ताचो हांव सूत घेतलो आनी कोणाक खास लायला शिवाय सोडचो ना. आनी सर्वेस्पोर सियोनांत आपलें तिकाण करतलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. सगळीं म्हणया. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जुनवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. तांच्या भोंवतणी कुपां आनी काडप. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवें संतोश बरीत जावं. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरवोत मेणा वरी कोडटात. अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळीं राष्ट्रां पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोश उगवटा. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. ताचे पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. उद्गार. Solvespora, 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 soy, soy. Solvespora, 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 soy, soy. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Solvespora, 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 soy,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू लोकांचे उरपोची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोणेकले बायलेन व्हडल्या ताण्यान ताका म्हणलें तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हडलें बागी पूण ताणें म्हणलें देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान ये लोकांनी तुका दिसता आयचो जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे सोतोस बरी जायात जे मनशांनी बरें केलां संवसारान ताका संतोस भोगतलो कित्याक बरें केल्लीं मनशां सासणाचें सूख भोगूंक वेतलीं जेन्ना जोयल प्रवादी आयज खबर करता कोण भाशेन सर्वेस्पोर देव तांकां मेळूंक येतलो आनी आपूण खरेंच सर्वेस्पोर देव म्हूण तांकां कळोन येतलें आनी कळोन येतलें म्हटल्यार जायते सोडवणेचें चित्र जोयल प्रवादी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता पीक जाली ताका कोयती लायात हार्वस्ट टायम हार्वस्ट तशेंच आमचें जिवीत तशेंच आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत वचतो पिकेचो उत्सव म्हणल्यार आमचें मरण कोयती लायता आनी हे भाशेन देव आमच्या जिवितांत बरें केल्ल्यांक संतोस बरीत करतलो बरें केल्ल्यांक आपल्या दायजांत आमकां वांटो दितलो देखूनच आमी ह्या संवसारांत कोण भाशेन जियेल्या तें उदीक गरजेचें ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां जियेल्या ताचेर आमचें जिवीत दवरलेलें ना जशें जाणवायेचें पुस्तक म्हणटा कोण भाशेन आमी जियेल्या देवाचे कुशे पोरमोणे देवाच्या उतरां पोरमोणे देवाच्या मानमेता पोरमोणे तर आमी चल्ल्या जियेल्या भिरांत ना बरें जिवीत आमी जियेल्या देवाच्या उतरां पोरमोणे आमचें जिवीत बऱ्या फोडांनी भरलेलें बरेपणान भरलेलें आसता आयच्या दिसा आमी पळयता एक बायल जेजू उरपोची लागीं उलयता आसतनाच जेजूक वाखाणटाली म्हणटाली तुका चोल दिला तो कुसवो आनी तुका दूद दिलां तें व्हडलें बागी पूण जेजू कितें सांगता आयच्या दिसा देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी तो देवाच्या उतरां पोरमोणे तर आमी चल्ल्या जियेल्या ह्या संवसारांत बरेंपण शिंपडायलां ह्या बरेपणाचो मुकूट शेवटाक देव आमकां दितलोच म्हूण खात्री आसा तरी आमच्या बाबान जावं एक बरो गोरकार कसो आपली फामील एके भाशेन फामिलीचो सांबाळ केलो तशेंच ताणें आनी तिच्या गोरकांनी न्हयच आपल्याच फामिलीचो सांबाळ केलो पूण जायतो सेवक वावर ताणें केलो दोगांय जाणां नर्सी कशी वावुरल्यान ह्या संवसारांत दुसऱ्यांची सेवा करून तो बरो वावर ताणें केल्लो देव जाणा तर ह्या बऱ्या वावराची मोजरी देव ताका दितलो म्हूण आमकां खात्री आसा बारुमाचो आसा आनी भावार्थ आसा जायतीं जाणां वळखतात ताका इन्फिर्मेर म्हणून दुसऱ्यांची सेवा करपी निगा घेवपी तर खेरीत भाशेन हो बरो वावर केल्ला ताचो फोड ताच्या बऱ्या वावराचो बरेपणाचो मुकूट देव ताका दितलो तर असलेच खात्रेन ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया ताचो मोग ताचें बरेपण ताची निगा चाखलेल्यांनी देवाक आर्गां दिवची आनी
ताका सासणाचें सूख फावो कर म्हूण खतखत्यान आमी मागूंक आयल्या. तर आमी हे वावरार देवाचें उतरां पोरमणे तर आमी चलता, न्हयच देवाचें उतर आमी आयकता, पूण तें आमच्या जिवितान पाळटा जाल्यार जायते पीक दिवंक पावतले, जायते फळां दिवंक पावतले, जायते बरेपण शिंपणावंक पावतले. तर आमचें जिवीत देवाच्या उतराचे बुनयादीर बांदलेलें जावं दी. आनी ह्या देवाच्या उतरां पोरमणे तर आमी चल्ल्या, कसलीच आमकां भिरांत ना. देव आमकां आमच्या बरेपणाचो इनाम फावो करतलो. एक उदकाचो पेलो लेगून कोणाक पिवंक दीत जाल्यार देव ताका ताची मुजरी दिल्या बगर रावचो ना, अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. कित्याक एक ल्हानशी पासून कोरणी आमी बरेपणान करता, ताची मुजरी देव आमकां दितलो. तर असलेच कात्रेन आमच्या जिवितान बरेपण विस्तारूंक, बरेपण शिंपणावंक वावरुया. देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवितान चलूंक आनी पाडूंक देवाची कृपा आनी बळ आमकांय सणकल्याक ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान मागुया. म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मरणी आमच्या आनी आपले पवित्र सगळ्याच्या सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा, तुज्या पुता लॉरेसाचे सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दोयाळ मुनसुबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थांचें जिवीत सरोना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड म्हणून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दलबारां सांगाती
तुझे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. मावार्थाचो घोटपोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केफ्री तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लॉरेन्स मार्टिन्स फेर्नांदीस हाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माई सांगाती
तुजे पोथी बागयोन झुजय बागयोन तोरण दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक सुभागी तर ह्याच देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक मांडून हाडूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची काबूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची काबूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेल्या आमच्या भावा लॉरेन्स मार्टिन्स फेर्नांदीसाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. On behalf of my family, I would like to thank Father Orlando for this beautiful service offered for my father-in-law. I would also like to thank all our friends and relatives for being with us in the time of grief. It is a great testing time for my family, especially for my mother-in-law, Antoinette, who has always remained faithful to her husband through thick and thin of life, and her sons Bobby, Mario, and Charles. I pray that God grant them courage to deal with this great loss. My father-in-law was an incredible person. He was not only the best role model, but also wanted to give back to the world and help others in need. I'm thankful for all that he brought to our lives and for the good years we had with him. But still, there's a bitter sadness, grief, and emptiness that he left with his death. We know that death and sorrow is not the original plan, but we also know that he will use difficulties to draw us closer to him and to each other. Losing parents is not easy. It leaves an empty place in our hearts. But God in his mercy offers comfort with the promise of eternal life through Jesus Christ. This means we will one day have a joyous reunion in the kingdom of God. I don't know how long it will take for the grief and tremendous loss. My father was an important person in our lives. We feel heartbroken, no longer have him here with us. His memory will forever carry on. Lord Jesus, I know your love is better than life. Thank you for all your blessings, for even though trials and loss, you always somehow reveal your goodness. Although we will miss our father-in-law's wonderful presence every day, we are so grateful for the time we had with him and for all the lovely memories that he left behind. मी सतले 18 तारखेर ओतोमराचे 7:30 भायर तान आयिल्लीं आसा. तीं भायर वेतेलीं वचूंक जाय तांकां, देखून मीस बेगीन दवरलेले आसा, म्हयन्याचे मीस. उबी रावुया. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाची चाली पोरमोणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भोगताच्या वर्गान पुनर्जिवणपणान तो विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या सोम्यांत मेळूं. अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या खांदार सासणेक रायेच्या परिवरांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया.
sogniso sorvis fora taca laboi, ani nirontori protas tacer pakoi. बो दयाळ बापा, लॉरेन्स आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. जेजूताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान फाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार तेण्यानी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मोनाच्या आनी क्रिस्तांताय भोगतांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसाव ती बावडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सोवे पावून तुज्या सांगात आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदां काल जिवू. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गेच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावो.